नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी गोवाचे ख्यात साहिती डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई हांगेले वळख दितस. कवी, प्रबंधकार, विमर्शक, भाषांतरकार म्हणून ख्याती पाविले डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई गोवाचो नावादीक कोंकणी साहिती. कोंकणी मटवी काणयेंचो साहिती लक्ष्मणराय सरदेसाईलो पुतू मनोहर राय सरदेसाई मे 18, 1925 इसवींतू गोवा राज्याचे पणजींतू जन्मलें. हांनी मराठी आणि फ्रेंच भाषेंतू स्नातकोत्तर पदवी जोडल्या. उपरांत तांणी मुंबई विश्वविद्यानिलय आणि गोवा विश्वविद्यानिलयांतू उपन्यासक जावन वावर केले. 1952 इसवींतू तांणी फ्रांसाचे सबॉर्न विश्वविद्यानिलयातून डॉक्टरेट पदवी घेतली. त्या उपरांत तांणी दिल्ली आकाशवाणींतू नोकरी जोडली. 1961 इसवींतू मनोहर राय सरदेसाईन आज रे डोलार पडली बोडी दी ड्रम्स आर बीटिंग म्हणाले नृत्य रूपक परोक्ष जावन गोयांत आशिल्ले पोर्तुगीजाले क्रौर्या विशयार प्रकट केले. गोवा स्वातंत्र्य जाल्ले मागीर 1961 इसवींतू मुर्मू गोवांत जाल्लेले 8वे अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे अध्यक्षपण तांणी अलंकृत केले. त्या वेळारी आपणाले ऐतिहासिक भाषणांतू आमची भास आमची माय, आमची भास आमका जाय म्हळेले उतरान कोंकणी चळवळेक एक नवी वाट दाखयली. गोंया तुझ्या मोगा खातीर जायाच जागे, जय पुण्यभूंय, जय भारत, बेब्यांचे काजार, आयलो पोल, जायो जुयो आणि पिसोणी तांणी बरयिल्ले प्रसिद्ध कोंकणी कवन जावन आसात. तांणी साबार लेखना, नाटक, भुरग्यालें साहित्य रचन केलां. दिल्ली साहित्य अकादेमी खातीर कवनांचो झेलो संपादन केला. तितलेंच न्हय, फ्रेंच भाषा साहित्य कोंकणीक भाषांतर केलां. फ्रेंच भाषेचे श्रेष्ठ कृती कॅन्डिड, रोमेन रोलॅंड सालेम, लावे दे विवेकानंद आणि जीन पॉल सत्रेन बरयिल्ले लेस मॉट्स तांगेले फामाद भाषांतर कृती जावन आसात. तांणी कोंकणी इंग्लिश शब्दकोश तयार केला. तशेंच विश्वविद्यानिलयान प्रकट केलेले कोंकणी विश्वकोशाचो प्रधान संपादक जावन वावर केला. मनोहर राय सरदेसाईन तांगेले बापय लक्ष्मणराव सरदेसाईन बरयिल्ले पोर्तुगीज कवनांपैकी थोडे कवन कोंकणीक भाषांतर केला. डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाईन कोंकणीक मान्यता मेळका आणि ती भास वाडून येवका म्हळेले नदरेन साबार कवना रचयलें. गोवाक महाराष्ट्र संगत मेळोवचे विरुद्ध मतदान दिवच्यांतू हांनी बरयिल्ले साबार कवनांचो प्रभाव आस म्हणच्यांतू कांय दुबाव ना. डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाईक तांगेले साहित्य वावराक साबार गौरव लाभला. त्यापैकी पिसोळी कृतीक दिल्ली साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभला. लायन्स क्लब पुरस्कार, राष्ट्रीय हिंदी अकादेमीचो सत्वाहान पुरस्कार, गोवा कला अकादेमीचो गोमांतक पुरस्कार तांकां लाभलेलो इतर पुरस्कार जावन आसात. गोवाचे कोंकणी भाषा मंडलाचो अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघाचो स्थापक अध्यक्ष आणि फ्रांकेसे दे गोवाचे अजीव सदस्य आशिल्ले. 1988 इसवींतू फ्रेंच सरकारातून शेवेलियर दे एल ऑर्डरे दे पाम्स अकॅडमिक्स किताब दिवन गौरव केला. जून 22, 2006 इसवींतू तांणी देवादीन जाल्ले. तांगेले साहित्य कृतीद्वारे तांणी जनमानसांतू स्थिर जावन आसात. 2025 इसवींतू विश्व कोंकणी केंद्रान तांगेलो जन्मशताब्दी मनयला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई हांगेलो आठव करतात. नमस्कार.